व्हॉट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरजना की गुड मॉर्निंग. आज 15 ऑगस्ट आणि आज इंडिपेंडन्स डे आणि आज जी अष्टमी. तर शुभदाल उपास असं. आत्ता जस्ट सकाळ उठयलो आणि कसन पळय गो तसं हांव अशी बसला खंडी लागीची हांगा भायर असनो फ्लॅग होस्टिंग जाता तसं आणि हांव पळयता असना हांगा आमगेल झाड असनो कसला अशी जल्ला करून हांव पळयता असं कसन जल्ला कोतस ह्या पळय हाजे भितरच न्हय तर ह्या पळय तुमकां दिसतच पळय हाजे भितर कीड असो पळय हे पळय दिसले हांगा येयला ते भायरी खत्तशी रावले कसन ते ग्रीन ग्रीन दिसतस मागीर पळयल ते कीड असं भितर वचून बसला. इतले दिवस दाखोवन हांव पळयता असं कशी जल्ली करून झाड हे कशी जल्ली पळय पुरो खावन सोडला हाणें. मागीर आज म्हाका दिसलें भितरी ते हांगा येवन भायर येवन लायकून खाता असं ताजे फेस असनो पुरो येल्लो दिसतसी. हांव लागले कसं ग्रास हॉपर अशी तसं ग्रास हॉपर न्ही ते हाजे भितर असना ते कीड बसला पुरो खावन बिवन लायक करून हें पळय मागीर सांजसान बेट्टी जशी एवरी टायम म्हाका दिसता हें आतां हें पान कट करता आनी उडयता हें पुरो खावन सोडतलो ना जाल्यार हें खंय ना कोण आयलें तेवें कोत्ता तेवें ग्रीन कलराचे तेवें पानाचे कलर काम काय पुरा लिव्स कट करता आनी उडयता. हें पळय किडो इतले दिवस दाखोवन आमकां बाद दिला आनी किडान. चलो आतां उडयता. आमगे सोसायटीन मिटींग आसा तो आतां मिटींग अटेंड करता वच्चे आसा तो जस्ट आतां घर कडेन आयला मिटींग जाल्लें आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करता हांव कांय ना सिंपल आतां रुलां फंड घालता च्या दवरता असो टायम गेल ते मेगेल ते आसतना ब्रेकफास्ट टायम चिकेत मात ते दुखच्या लागलात. आमगेल हंगा पळय फ्लॅग होस्टिंग जाला हांगा बगलेज कॉलनीन तू जस्ट हांव तो गो आयला आमगेल्या कॉलनीन तू हांगा आतां फ्लॅग होस्टिंग जाता. फ्लॅग होस्टिंग जाल्यार जस्ट आयलो आनी हांगा लायक करून रुलांक रेडी जाला आनी ही वय आतां उठयल्या. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. सुपर आज ही रजा मजेनी लाईफ आणि ही गेले उपासू. हांगा तर ब्रेकफास्ट रेडी जाला च्या रेडी जाला. हांव फर्स्ट ब्रेकफास्ट करून घेता ही मागीर पितली हांव नाता आनी मागीर पिता. ओके ते मागीर म्हाका फटाफट म्हाका कामय करचें आसा. आज ही मस्त स्पेशल दिवस तर मस्त स्पेशल इंटरेस्टिंग व्लॉग आसतले पळयता राहा एंड ते आणि शेअर करा प्लीज शेअर करा आमगेल व्हिडिओ आणि लाईकही करा आणि कमेंटही करते राहा फॉलोय करा कोण फॉलो करनी तांनी आणि एन्जॉय करा. येस 15 ऑगस्ट आशिल्लो न्हय तर ताजे खातीर असनो हांगा असनो आतां आमकां कसन की हांड दिला पळय हांगा लायक करून समोसा ढोकला आनी उंडो तो आतां जस्ट घर कडेन आयलो. आज जेवण अम्मान केला एक नंबर. आज अष्टमी जेवण अम्माक उपास ना शुभदान उपास दवरला. शुभदा येवच्या जायनी म्हणल्यार ती क्लिनिकाच्या आमगेल्या पेशंट असेल करून हांगा अम्मान ऑलरेडी पंचकजा कोण जाला पंजी पंचकजा अम्माई चण्याची चण भाजून ग्राइंडर घालून पिठी केलें तिळा खातीर वेट करता आशिल्ली पण आत्ता तीळ हाडला मला भाजून तांतो घालच्या खातीर. तर हांगा पंचकजा रेडी जाला आनी जेवणय रेडी जाला आनी अम्मान दाखयता. फर्स्ट हे पंचकजा रेडी करया ताजी मागीर तुमकां जेवणय दाखयता. तीळ लायक करून भाजून जाला आतां बसूया. आज अम्मान असना एक नंबर जेवण केला. आता तुमकां दाखयता कसन केले करून कसन केला अम्मा आजी गजबजे. ओ गजबज है वाव सुपर क्या बात है अम्मान आज गजबज केला क्या बात है. डाळी पंचकजा इडली चटणी एक नंबर क्या बात है. तर आज फुल अष्टमी स्पेशल अम्मा सांगता असे केलं अष्टमीन दोस नव्हे गजबज करची काय तर अम्मान गजबज केला आजी सुपर एक नंबर. म्हाका येवच्याक चिकी वेळ जालो म्हळ्यार म्हाका काम आशिल्लें अष्टमी जेवण स्पेशल आजी. हांगा काकू मामू वेट करता सर ताजे फुडें आमी आतां देवाक पूज करया फर्स्ट. तर पूज जाल्ली आतां काकू मामा वाडया पावना खंय गोतना खंय असं वय वय तावळ लागून रडता असं खंय भूक लागले करून. आतां हांव आयलो आतां येतालो मेगेले वेट करता आशिल्लें. चलो पान वाडया. तो हांगा कायळ्याक पान रेडी जाला का हो हें पळय हायलोची दे
खा 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 आजी तुका मस्त भूक लागल्या या वगी येईल तू आजी खा 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 चल आरामशीर खा आवत जेवणा काय म्हाकाय भूक लागली हा चोच मार रे हा मारलाय लायक कोण मारलाय दही खाल्ली ताणा ताका दही जेव कशील दिसता चलो आता आम्ही जेवया तुमकां सगळ्यांक प्रसादू आणि हांगा इडली आणि गजबज फस्ट खातस हांव सुपर आज ही एक नंबर जेवण तर जस्ट आता मेगेल क्लास जाल्लो आतां घर कडेन वतस आज हिची वगी क्लास जाल्ली म्हणल्यार चेडू भायर चमकले ती म्हणल्यार 15 ऑगस्ट न्हय दनपार दाखोवन कितलो पावस आशिल्लो आनी आतां चिकी पावस राबलो आनी क्लायमेट लायक थंड जाला फाल्यां मुंबईन तूं दहीहंडी म्हळ्यार मस्त व्हड फेस्टिवल हांगा ह्युमन पिरामीड कोर न्हू दहीहंडी बेत्तूचे स्काय कितलें ब्युटिफूल दिसतास पळया आतां जाल्ले घंटे 11:10 ओ आता 11:10 ना आज ही 11:38 कसन की मुहूर्त सगे तर आता फटाफट आम्ही त्याच्यानंतर स्टार्ट करची पूजा होय आम्ही फाल्ली रात्री ते असके वय पाय अष्टमी पाय सरचे हा वय 9:30 म्हळ्यार मठान तोय तशी असके आमकां गोत नाशिल्ल हांव मान म्हणाला तुका काल हल्ली काय उपास म्हणून तर आता मी फटाफट प्रिपरेशन करूया कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करूया तर आता आम्ही हांगा प्रिपरेशन स्टार्ट केला हांगा पुरा नाल केळा आनी पुरा फूल आनी पुरा दवरला आता हांगा आमी आता लायक कोरून श्रृंगार करता आसत आता चलो आता श्रृंगार करूया स्टार्ट करूया आमी थोड्या वेळान तू कृष्णा जन्म जातालो आनी चलो फटाफट आता प्रिपेर करूया आनी रेडी जावया चलो वगी वगी करूया टाइम ना तर हांगाच न्हू देवाल पळणे आसा हांगा तर ते पळणेच न्हू असेंबल करचें आसा येता ते आतां असेंबल करूया हें पळया देवाल पळणे लायकच न्हू आतां असेंबल कोर न्हू रेडी करूया फटाफट पळणे रेडी जाला आनी प्रिपरेशन बाकी आसा आनी तो हांगा रेडी जाल्या फोव काडलोया आतां गोड कट करता आसा फोव काडला फटाफट आता रेडी करूया एळू पेटी करून दी म्हाका हा जय तर हांवें ड्रेस चेंज करून आयला आमगे नॉर्मल ट्रेडिशनल वेअरान तो आनी तीळ भाजून जाल्लो हांगा आतां सोय घाल्या गोड घाल्या आनी पंचकाजा रेडी करूया पंचकाजा रेडी जाल्या हांगा आतां पुरा आमगे रेडी जाला हांगा अभिषेकाकय रेडी जाला अलंकार करूया तर हांगा अलंकार जाल्ला कितलो चंद करून श्रृंगार केला पळय पळ्ळे बाळकृष्ण रे वाव सो कितले छंद दिसतास पळय आज आमगेल मंदिर वय आनी हांगा पळय पावसूय आयला कृष्ण जन्म आयला जाल्यार तेन्नाय मस्त जोर पावस आशिल्लो काय वय थोड्या वेळान तो आमी आतां कृष्णाक पाळ्या घाल्या आनी तेन्ना पळय त्यांची टायमार पळय आतां पावसूय आयला येताच त्या दिवस पाऊस येऊ का ना वय तो आता आम्ही फटाफट पूज स्टार्ट करून घेऊया सुरवे पंचामृत अभिषेक करूया मागिरी पळण्या घालया मागिरी आरती दाखवूया तो हांगा पळया देवाल वस्त्र फ्लूट कितलं सुंदर असं सो आता अभिषेक करून जातात मागीर आम्ही घालचे देवाक वस्त्र घालया कितले चंद दिसतस बाळ गोपाळ आमगेलो वस्त्र घालून कितले चंद दिसतस बड्या वाव तर पळण्या घालया आता बाळ गोपाला पळण्या घाला आणि आम्ही आता जोई काढूया देवा कपाळण्या घालल्या आणि हंग पळया कितलो जोर पावस आयला पळय आता पूर जणांका आमगे लागच्या ना हॅपी जन्माष्टमी पळण्या घालून जाला आता लायक आरती दाखवूया आणि जन्माष्टमी सेलिब्रेट करूया नाल केला रेडी केला जस्ट आमगे हांगा आरती जाल्ली आता पुरे जाणां आरती घेया
आणि प्रसाद खाया तर आरती जल्ली लाईक करू आणि बारी खुशी जल्ली आज जन्माष्टमी आम्ही सेलिब्रेट केलं एकदम बेस्ट सेलिब्रेशन झालं होय. आमगेला आम्ही लकीला पाशी लाईक झाला आमगेला आणि चंद कोण पळा आजी बाळगोपाल लायक कोण पडलाय आणि तो जोई काढतोस आजी सुपर दिसतस आणि मडका नवा कसं नाही एक नंबर आजी आमगेला बाळगोपाल एक नंबर दिसतस बदाची बदाची चंदस किती क्यूट अस आणि आता मी प्रसाद खाऊया सो आईची व्लॉग आम्ही आमगेल बालगोपाल आवडू एंड करता ती वय आज आमगेल घरात न्यू मेंबर असत बार आनंद जात तस बारी खुशीर आम्ही व्लॉग एंड करूया वय व्लॉग एंड करच्यास पुरा रात्री पोट अंगा पैशा रात्री भर रंगा वैश्या चलता तर जन्म आयला तो आणि त्या काय चिकन निदो होतो वय आम्ही निदोया आणि फाली सकाळ उठून वापस बाळगोपाळाक पडो का आम्ही मागीर तांनीच करता बॅक टू रुटीन वय बॅक टू रुटीन आणि आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमको पुरो जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आल्या रे प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज and don't forget to follow Konkini couple. Bye guys, good night आणि पुरो जाणां की and happy Janmashtami to you all. बाय टेक केअर